सुकूर क्षेत्र म्हणजे सुकूर एका 3 कॉन्स्टिट्युन्सी लागता. सुकूर एका माझ्या जिल्हा पंचायतीक 3 कॉन्स्टिट्युन्सी, परवरी, सालिगांव आणि कलंगूट हे 4 पंचायती मेळून एक कॉन्स्टिट्युन्सी केली. आणि थंय म्हाका उमेदवारी दिवपाची भारतीय जनता पक्षाचे जे मेन जे लिडर आहा तेंच्यांनी म्हाका जे विश्वास दवरून म्हाका जी तिकेट दिली, जे लोकांनी कार्यकर्त्यांनी जे सरपंच मेंबर्स आसले तेंच्यांनी म्हाका निवडून हाडून हे जाग्यार व्हरून जे स्थान म्हाका आयज गावला, तेंच्यांनी विश्वास दवरून म्हाका ही जबाबदारी दिली. नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष केलो. तेंच्यांनी जबाबदारी दिली. जबाबदारी हांव विश्वासान तेंच्यांनी जो हांव विश्वास दिलो त्या विश्वासान हांव सगळ्या जे भारतीय जनता पक्षाचे जे ZP मेंबर्स निवडून येयल्या, जे नॉर्थ गोवा ZP मेंबर्स निवडून येयल्या, जे सगळ्यांक घेवन जी कामां आहा, जी कामां वाडलेली आहा, जी उरलेली आहा ती सरकारा करून आमी सरकाराक दाखोवन सरकाराक कडसून करून आमी घेवपाचें हे आमी ध्येय धरलेलें आहा. ग्रासरूट लेवलावयले कार्यकर्ते, एक सामान्य कार्यकर्ते ते ZP आणि आज साऊथ गोवा जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष ही जावपाची म्हाका संधी भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमांतल्यान मेळ्ळी. त्या खातीर हांव भारतीय जनता पक्षाचे मना काळजांतल्यान खंय तर उपकारी आसा. आणि ताणें दाखयलो तो म्हजेर विश्वास आसा तो सार्थ ठरयता आसतना म्हजे बरोबर आशिल्ले म्हणजे सगळे वांगडी तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन तो सार्थ करपाचो म्हजो प्रयत्न आसलेलो. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा ही जी संकल्पना आसा ही जी आज गोंयांत चालू जाल्ली आसा ताजे मार्फत आमी आमच्या समाजातल्या प्रत्येक घटका पर्यंत म्हणजे समाजातल्या प्रत्येक मनीस आसतलो ताजे पर्यंत ह्यो सगळ्यो येवजणी आसा त्यो कश्यो पावतल्यो हाजो आमी विचार करून आमी सगळे ZP मेंबर ते तळागाळांत पावपाचो आपलो सगळ्यांचो प्रयत्न आसतलो. गोंयच्या सगळ्या जनतेचे आभार मानता, कारण आज सुद्धा काल आमी नॉमिनेशन जेन्ना फायल केलें त्या वेळाचेर बिनविरोध दोनूय बाजू उत्तरेक आनी दक्षिणेक हे आमचे जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष हे दोगूय जाण निवडून आयिल्ले आसा. गोंयच्या जनतेन म्हळ्यार 80% जनता ही वोटर हे आमचे गांवा भितर आसात. ह्या 80% मतदारांनी भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरलो, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचेर विश्वास दवरलो आणि आमचे उमेदवार जे त्या भागांचेर राविल्ले त्या सगळ्यांचेर विश्वास दवरून गोंयच्या जनतेक भारतीय जनता पार्टीचे उत्तरेक 19 आणि दक्षिणेक 17 ते 14 हे जिल्हा पंचायत सदस्य निवडून आयिल्ले आसात. हांव सगळ्यांचे नवनिर्वाचित दोन्ही अध्यक्षा सुवर्णा तेंडुलकर, कार्तिक कुडणेकर, दीक्षा कानोळकर आणि खुशाली वेळीप हांचे अभिनंदन करताच आणि त्याच्या व्यतिरिक्त आमचे सगळे जिल्हा पंचायत सदस्य जे निवडून आयिल्ले आसा त्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता. पयलीं सुवातेर तुमकां सगळ्यांक शाबासकी करूं. सगळ्यांक जरी दोन्ही अध्यक्षांक आनी उपाध्यक्ष जालेच ते तुमी निवडून दिल्या बद्दल त्यांचे अभिनंदन करतात. पूण तुमकां सगळ्यांचे अभिनंदन कित्याक तुमी सगळ्यांनी बऱ्यापैकी निवडून आयिल्ले आसात आणि सगळ्यांनी बिनविरोध ह्यो कोणीच कांय हे दवरनासतना बिनविरोध तुमी दोनी कडेन निवडून दिल्ले आसा. म्हणून सगळे जे सदस्य आसात ते नॉर्थ गोवाक 25 पैकी 19 आमी जिखिल्ले आसात आणि सावथाक 17 पैकी 14 आमी जिखिल्ले आसात. त्या सगळ्या नवनिर्वाचित सदस्यांक हांव परविता शाबासकी दिता. दुसरी पदवी म्हळ्यार पयलीं आमकां परत फावो आमच्या अध्यक्षाक आनी ताच्या एंटायर टिमीक तेमी ज्या पद्दतीन काम केलें, कार्य केलें, जे संघटनेचे पार्टीचे ज्या पद्दतीने कार्य तुरा सांबाळ्ळें, जे कार्य केलें, ज्या पॅन्डेमिक सिच्युएशना भितर सुद्दां त्या कोविड महामारी भितर सुद्दां काम पार्टीन केलें हाजोच एक पावती म्हणून आमकां एक बऱ्यापैकी एक जाल्लें आसा. सरकारा बरोबरच आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री म्हणजे पार्टी आणि सरकार हांणी जोड पावलांनी एकठांय रावन काम केल्लें आणि तेजें फळ आज इतले विरोधक जे आसले ते विरोधा खातीर विरोध करी ह्या सिद्ध जाल्ले आसा. पॅन्डेमिक टायमार सुद्दां इतले व्हडले संख्येन भायर सरून तेणी आपले मत कितें, आपले विचार कितें आनी लोकशायेन विचार आपले मांडटाना आमकां एक सगळ्यान व्हडली संदी दिला म्हणल्यार मतदान करपाची. मतदान करून स्पश्टपणे एक दाखयलें की जे काम गोंयचें चलता, जे कारोबार गोंयांत चलयता ते आमकां कितले पसंद आसा. 17 उत्तर गोंयांत आनी 14 दक्षिण 19 आनी 14 आमकां निवडून दिले. स्पश्टपणे दाखयले
द पीपल हॅव स्पोकन, म्हणजे जसे म्हणले जाता लोकांनी उलयन दाखयलें की कोणा बरोबर ते आसा. कित्याक पॅन्डेमीक टायमान खूब कठीण लोक भायर सरपाक, तरी आसतना इतलें मतदान करून लोकांनी दाखयल्लें आसा. आनी हेजो सुरवात म्हाका दिसता मार्चान तरी सुरवात जाल्लो. सांकवाडे म्हाजेच मतदारसंघात अनओपोज निवडून आयिल्ले अनिता तोरात, ते कितें दाखयलें की एक ओपनिंग बॅट्समॅन बरो स्कोर काडून मागीर केन्ना पावस पडल्यार हे मॅच बंद जाता. पूण ती मॅच इतले तेंपांनी आमी खेळल्यार सुद्दां लोकांनी दाखयलें आमी BJP बरोबर आसा.